आमी कुडचेरे मार्केटाक आसा. आयज 5 दिसाचो लॉकडावन म्हणल्यार सकाळ आज शुक्रारा. आयज मोस्टली तुम्ही पळयतात आमी कुडचेरीम काकोरा मुन्सिपल मोस्टली चडशीं दुकानां 90% मार्केट आसा ते लॉकडावना हेका लागून बंद दवरलेले आसा. आनी जी ओपन आसा तेतूं भितर फार्मासीज, मागीर ग्रोसरी शॉप्स, फिश मार्केट अशी थोडीच आसा थंय. बंद म्हणल्यार पळोवपाक गेल्यार आयज मोस्टली लोकांनी शॉप बंद दवरपाचें डिसिजन घेतला. हॉटेल्स सगळी बंद आसात. पळयतात आमी मार्केट एरिया आसा. जे आज सोमार सकाळी पर्यंत जो लॉकडावन आसतलो जो मेन दिसाचो असो म्हणटा शुक्रार शेनवार आयतार, तशें आज लोकांनी कुडचड्या मार्केटान लॉकडावनाक बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी जी हार्डवेर्स बाकीची शॉप आसात ती शॉप सगळे लोकांनी बंद दवरल्या. फक्त फार्मासीज मागीर फूड्साचे जे एक्सेसरीज जी गरजेची गोष्टी आसात तीच शॉपां तुमकां ओपन दिसता. आज कुडचड्यार अशी वेल डिसिप्लीन लॉकडावन सपोर्ट दिला लोकांनी आनी सगळ्यांनी आपूण जावन ही शॉपां बंद दवरलेली आसा. तेतूं भितर थोडी ग्रोसरीची शॉपां बंद आसा. पळोवपाक गेल्यार जे लोकांनी डिसिजन घेतला जे प्रमाणे आतां परिस्थिती उत्पन्न जाल्या ती समजून लोकांनी हेका बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. लॉकडावनाक जे गरजेची गोष्टी आसात ती शॉपां ओपन आसात. हे करून लॉकडावना खातीर हांगा म्हणून लोकांक तसो त्रास जावपाचो कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी लोकांनी हें लक्षांत दवरपाक जाय की गर्दी करपाची गरज ना. कित्याक सगळ्यो ज्यो गोष्टी मनशाक जाय त्यो गोष्टी शॉपां जी ओपन आसात. बाकी मुन्सिपालिटी वर्कर्स जे तेंची ती आमची आपली काम तेंची चालूच आसा. तशें पुलिसांनी बी आपलो हेचेर लक्ष दवरतात. आमी आसा कुडचडे मार्केटान. तुमी आसा लायव्ह गोंयकारपण.
लोकांनी वचत आनी 2 दिसाचो प्रतिसाद दवरला. एक गोष्टीचेर खंय तरी आमी शकतात. आमी म्युन्सिपालिटी बी तुमी आज पळयता लोकांनी लॉकडावनाक बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा. तुमी एक तुमची मिसीस कावन्सिलर आसा. आतां सद्या कुडचडे बाजारान कशें आसा वातावरण, कशें आसा हे लॉकडावनाक लोकांचो कसो सपोर्ट आसा? लॉकडावनाक सपोर्ट आसा आनीक हें बरें पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें. गोंया केसीस खूब वाडल्यो आनीक दिसाक 31 अशें 30 कडेन क्रॉस जालो. हें सामकें खूब दुर्दैवाचें आसा. हें लॉकडावन बेगीन जावपाक जाय आशिल्लें, पूण तरी पूण आतां लोक सगळो सपोर्ट केला ह्या लॉकडावनाक. आनीक आमी सकाळीं येवन नजर मारली पळोवपाक सगळे दुकानकारांनी आपली शॉपां बंद दवरली, आपकुशेन बंद दवरली. आनी दीस इज हें जाय आमकां, कित्याक ना जाल्यार ही चेन कंटिन्यू जातली. ही चेन तोडपाक, ही कंटेमिनेशनची चेन तोडपाक हें जें लॉकडावन जालां तें जालां बरें जालां. आनी लोकांक आमी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हे सपोर्ट केला म्हणून, आनी करचें अशें ह्या फुडें. आतां तुमी बाजारकार जाल्यार फाल्यां आनी पोरां तुमकां कशें दिसता हें अशेंच लोक हे दितले सपोर्ट करतले? लोक सपोर्ट करतले सामकें दिसता. आनी ह्युमन लायफ जें आसा न्हू तेज्या ताची किंमत करपाक जायना. ह्युमन लायफ आनी मनी आयज आसा फाल्यां आसा. मनीचो वेल्यू, ह्युमन लायफ इज मोर प्रेशियस दॅन मनी. ताका लागून आमी ह्युमन लायफाक लागून हें लॉकडावन पाळटले आनी आमकां शुअर खात्री आसा कुडचडकार हें पाळटले म्हणून. आनी आतां जी शॉप ओपन आसा ती चडशी कसली शॉप आसा? ही शॉप आसा ती एसेन्शियल कमोडिटी आसा, जावं ग्रोसरी शॉप. ग्रोसरी पसून 50% ओपन आसा. तांच्यांनी बंद दवरला. तांकां खरें थँक्यू म्हणटा. आनी लोकांनी आपली कितें स्टॉक जो करपाक तयार आसा तो केल्लो आसा अशें आमकां दिसता, कित्याक तांकां टायम दिल्लो 48 hours. सो तांकां लागून आमी लोकांक थँक्यू म्हणटा. आनी ग्रोसरी जी एसेन्शियल आसा ती आसूं दी, थोडीशी आसा. तुमी पळयता कुडचडे मार्केट आसा तें म्हणटरी चडशे लॉकडावन आसा तो बरो लोकांनी प्रतिसाद दिल्लो आसा. प्रतिसाद दिला. आनी एक कडेन आमी पळयता की एक फावटी गर्दी जाता, जावं फार्मासींक. थंय मातशें सोशल डिस्टन्स मेंटेन करचें आनी आपली मास्क जें आसा तें सारकी घालचें, N95 मास्क घालचें आनी सारकी आपली काळजी घेवची आपली फॅमिली खातीर. तुमी पळयता कुडचड्यार लायव्ह आशिल्ले जे आसा सकाळचे आमी उपरांक आसा हांगा लोकांचो बरो सपोर्ट आसा की जो लॉकडावन आसा हे लॉकडावन 4-5 दिसाचो लॉकडावन हांगा खंय तरी चेन तुटपाक जाय. हेजी जी केसीस वाडल्या तेतून आमची लोकांनी खूब जाणांनी आपलो जीव गेला, तेतून तेजो सपोर्ट आसचो. तुमी गोंयकार लायव्ह पळयता.